Sarawan bertetap Tacano biaya yang kami rekam Mister Boga Soliarkam Senyami gerade baca Menyami bandang dekodaca Seni Kristam Jason Raja Hidup ya beli dewaku kaca बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सुम्या जिसूची कृपा देवासमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाच्यानो आज जेजूचे सर्गारोहणाचे दाबाचीक परब आमी करता जेजू ताच्या शिसा उजीर सर्गार सोडून गेलो आणि सोडून वेच्या पयले ताच्या शिसांक अशी ताणें बसावणी दिली हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो आणि खंडीत जावन जेजू आमच्या सांगाता पवित्र साक्रामेंतांत हाजीर आसा ताचे हाजीरपण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी बघया आणि तशेंच आमी मागया आमकां कोरोना पिडे वरवीं पिडेत हांव राखूंक सांबाळूंक आनी बेगीनच ह्या कोरोना पिडेत हांव आमकां पयस व्हरूंक आमचे ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया सांगाता म्हणून हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच सांगपार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो संसारी सर्वेश्वरा देवा सखीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका मागता
घेवया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, तुझो पूत जेजू आईच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो. ताज्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मुनशा सायंबस ताणे उबारून वेले. ताची महिमा आमचेच महिमेसो बरवोसो, कित्याक तू आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वरच्या गुटा पासत संतोष बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. आनी ह्या संतोषान आमी आनी बरवोशान आमकां सदां जियेशें कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान ए थियोफिला, जेजून आपले काम सुरू केले तो वळतावन ताका सर्गान उबारवेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रात्म्या मरिफात आपणे विसून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सभा रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशान तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सर वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हणलें, त्या बसवण्या विशान म्हज्या तोंडांतले अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार तूं इस्रायलाचे राज पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्रात्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोल मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमान, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियान आनी संवसाराच्या पोंदातावन पोंद पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळयोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनिकी मळबाकच दीस लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाच साणे ताचे सरशी उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखोवन व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर चढत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर चढत वेता. समेस्पर जानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय,
कित्याक अबळे प्रितुमेसो अदीक वर्तो राजातो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता तुतुरेच्या नादात सर्वेस कोसळत वेदा संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढता तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर चढत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखाणा आमच्या राया खर्चिया ताका वाखाणा संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढता तुतुरेच्या नादात सर्वेस कोसळत वेदा अख्खे प्रितुमेसो राजातो सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया जनांगाचे सर्व अधिकार ताणे घेतला आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणे बसका घेतल्या संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार चढता तुतुरेच्या नादात सर्वेस कोसळत वेदा सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो सोम्या खातीर बंदिवान जावन नासलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावन सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचें चढवणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेकांतय समाधानान जियोन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जाल्यात तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भावार्थ एकच पवित्रान एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सकडां प्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांत वावुरता आनी समेस्ता थंय जियेता तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला ताणें लोकांक देणी दिली थोड्यांक धर्मदूत जावचें थोड्यांक प्रावादी जावचें थोड्यांक सुवार्थेकार जावचें थोड्यांक सभाचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणयारपण दिवचो ताचो शेवट अशें देवाच्या पुतातें भावार दवरले वरवीं आनी ताची गूण जन्माय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्तातें शेवटी एकवटाव एकवटून जाणटी जाताव जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे बर्तेक पावताव देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय Vosa ani समेस्त परसां शिखया मोंथा सोमी आणि संसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतो सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संवसाराचे सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमनिना ताचेर ख्यास्तीचे फर्मान पडटले, सतमनतेल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नावी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरफ हातांत धरून सकतले आनी मारेकार कसलेय वीक ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना आनी पिडेस्ताचेर हात दवरून तांकां ते बरे करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सरकार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडिल्ल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवणूक थीर केली. देवाचे उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी जेजूचे सर्गारोहणाची परब करता. जेजून सर्गार सोडिल्ल्या त्या गडिताचो उडास आमी करता. जेजू आपल्या शिसां मुखार सर्गार सोडून गेलो आनी ही एक ऐतिहासीक गडीत, इतिहासांत घडिल्लें गडीत. कित्याक हाका रुजवात आसा, शिसांनी तें पळयलें आनी हाका साक्ष दिली आनी हेंच तांणी परगट केलें. मोगाच्यानो, आज काल आमचें जिवीत भिरांतीचें जिवीत जालां. आमी कश्टांच्या वेळार आसा. विशेश करून आमचे भारत देशाची परिस्थिती पळयल्यार लाखांनी लोक पिडेंत आसा. आस्पत्रेनी बेड्डां पावनात, ऑक्सिजन उणें पडलां, वैद्यकीय वस्तू उणें पडल्यात, वखदां उणी पडल्यात. दुसऱ्या वाटेन मेल्ल्यांक एक बरें मरण करूंक अवकाश ना, जागोय मेळना. आनी एका वाटेन आमी पळोवंक गेल्यार आमची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या. कामां नात, जायते जाणांनी कामां होगडायल्यांत. दुबळ्या धाकट्यांचें जिवीत आनीकी कश्टांचें जालां. कसलो अर्थ आमी सोदयेत जेजूच्या सर्गारोहणाच्या गडितांत हांवन सांब पावलो एफेसकारा बरोवन सांगता, आमी कसल्या बरवशाक बागीरदारा जाला म्हणलें समजून घेवया. कसलो बरवसो हें गडीत जेजूचे सर्गारोहणाचें फेस्त आमकां दिता. मोगाच्यानो, संवसारांत मनीस कश्ट सोंसता. हें पयलें हांव घडून आयिल्लां. 3 तरांचे कश्ट ह्या संवसारांत मनशान सोंसूंक जाय. हें आमकां बायबलांतच मेळटा. जोबाच्या पुस्तकांत हें आमकां वाचूंक मेळटा. 3 तरांचे कश्ट. पयले कश्ट पयशे आनी आस्त बदीक होगडावन येताना येवचे कश्ट. जोब हाका जायती आस्त बदीक आसलें, जायते पयशे आसले, दादोसकायेन जियेतालो. एक दीस सगळे आस्त बदीक नाश जाता, सगळे ते होगडावन घेता, दुबळो जाता, ताचें जिवीत कश्टांचें जाता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी पयशे होगडायतना, आस्त बदीक होगडायतना आमचे जिवीत कश्टांचें जाता. जायते फावटी पयशे चड आसून, आस्त बदीक चड आसून आमचें जिवीत ना समाधानाचें जाता. दुसरे कश्ट जावन आसा मोगाच्यानो, संबंदा वरवीं उपजोवचे कश्ट. जोबाक बरे संबंद आसले, बरें कुटुंब आसलें, भुरगीं बायल इश्ट ताका आसले. एक दीस भुरगीं ताचें मरण पावतात, बायल ताका सोडून येता, इश्ट ताका घात करतात, एकसुरो तो जाता, ताचें जिवीत आनीकी कश्टांचें जाता. मोगाच्यानो,
आमच्या जिवितांत आमच्या मोगाच्या मनशाक आमी होगडायतना आमचे जिवीत कश्टांचे जाता. कुटुंबांत झगडें जाताना, भाव भयणी मदें, घोव बायलां मदें झगडें जाताना आमचे जिवीत कश्टांचे जाता. हे दुसरे कश्ट. तिसरे कश्ट भोव गरजेचे बरी भलायकी होगडायतना. आमकां ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक बरी भलायकी भोव गरजेचे. जोब हाका बरी भलायकी आसले, सगळे ताणें होगडावन घेतले, अखेरीक ताचे सवय एक बरी भलायकी आसली, पूण ताका एका तराची गरज पडटा आनी जिवीत ताचे आनीकी कश्टांचे जाता. केदळ आमकां कळोन येता आमकां डायबिटीक जाल्या, आमकां कॅन्सर आसा, आमचे जिवीत कश्टांचे जाता, बेजारायेचें जाता. मुखाच्यानो आमी ह्या काळार आसा, कोरोना म्हणल्या पिडेच्या भिरांतीन आमी जियेता आनी आज आमचे जिवीत कश्टांचें जालां, बेजारायेचें जालां, भिरांतीचें जालां. जोब हाचे कडेन सगळें ताणें सांडून घेतलें, पूण एक वस्त ताचे कडेन आसली, कोणाकच ताचे कडतावन काडूंक जावना. ती वस्त म्हूण सांगल्यार भावार्थ. भावार्थ देवा थंय आसलो ताका, आनी कितले कश्ट आयले तितलो घट ताचो भावार्थ जालो. हाचे खातीर मोगाच्यानो तो जैतेवंत जालो. दडत्या मापान सगळें ताका फाटी मेळ्ळें. भावार्थाक लागून एकच वस्त ताचे कडेन उरली. जेजूचें जिवीत पळयल्यार ताकाय तसलेच कश्ट आयले. तो दुबळ्या धाकट्या मदीं एक दुबळो कसो जियेलो. ताका मोगाचे शीस आसले. केदळा ताका धरून व्हेलो, ते शीस धांवून गेले. एकल्यान नाकारलो आनी एकल्यान घात केलो. अशें तो एकसूर जालो. जिवीत कश्टांचें जालें. कुर्साचे कश्ट ताणें सोंसले आनी तो मरण पावलो. पूण मोगाच्यानो तो जैतेवंत जालो. कुर्साचे मरण सोंसून कुर्सार मरून ताणें पातकाचेर जैत व्हेलें. पुनर्जीवन जावन ताणें जिवितांत जैत व्हेलें आनी सर्गार सोडून सासनीक जिवीत आमकां ताणें जोडून दिलें. हें जैत जेजूचें मात्र न्ही, हें जैत जावन आसा आमचें सगळ्या मनशा कुळाचें. त्या देखून मोगाच्यानो ह्या संवसारांत केदळ आमी कश्ट सोंसता आनी केदळ आमी त्या कश्टांत आमी आमचो भावार्थ घट करता, आमचो भावार्थ दाखयता, आमी जैतेवंत खंडीत जातेल्या. जेजू सर्गार सोडून वेच्या पयले 3 संगत्यो आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. पयलें जावन आसा, तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. खंडीत जावन पवित्र स्थानांत आनी पवित्र थिरावणेंत आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. ताचें बळ आमचें थंय आसा. तें बळ घेवन आमी पवित्र आत्म्या थंय जिवंक जाय. भावार्थाचें जिवीत आमी जिवंक जाय. दुसरें जावन आसा, जेजू एक मिसांव आपल्या शिसांक दिता, सुवार्ता परगट करा. हर एकल्या क्रिस्तांवाच्या पाटलावदारांक हें मिसांव ताणें दिलां, सुवार्ता परगट करचें. आमच्या जिणे वरवीं तें आमी परगट करूंक जाय. मादर तेरेसा तिणें सुवार्ता परगट केली दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करून. आनी अशें सगळ्या लोकांक कळ्ळें ती जेजूची पाटलावदारी म्हूण. आमी सेवेच्या जिविता वरवीं विशेश करून ह्या काळार एकामेकाक आदाराक पावोवन आमच्या सेवेच्या मोगाच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगट करूंक जाय आनी हेरां लोकांक कळोवंक जाय आमी जेजूची पाटलावदारां म्हूण. तिसरें आनी भोव गरजेचें जेजू आमकां सांगता, आपल्या शिसांक तो सांगता, हांव तुमचे सांगाता सदांच आसतलो. खंडीत जावन जेजू आमच्या सांगाता आसा. तो आमकां राखता, सांबाळटा. विशेश करून ह्या पवित्र येवकरिस्तांत तो हाजीर आसा. जायत्या लोकांक आज पवित्र येवकरिस्त घेवंक भाग मेळचे ना, जाल्यार त्या पवित्र येवकरिस्तांत जेजूक आमी बगया. आमचे थंय तो आसा म्हणलें ती पातयेनी आमी दवरया आनी ते जेजून दिल्लें मिसांव, मोगाचें मिसांव, सेवेचें मिसांव आमी संपूर्ण करया. आनी आमच्या कश्टांत आमी जेजूचेर भावार्थ दवरया, जेजूचेर भावार्थ घट करया आनी आमचें जिवीत संपूर्ण करया.
अशें केल्यार खंडीत जावन जेजून जोडून घेतलें तें सासणीक जिवीत आमकां मेळटलें आनी जेजू बरी आमी सर्गाक सडटले. हें करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी करपा मागया. आमी आमची भावार्थाची उसारणी करया. सतमुंता देवा, सर पदवेदार बापा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, अंकवार मुरयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुशीब करूंक येतलो, सतमुंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षाने, कुडीचे जिवानपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमकां ससनीक जिवीत जोडून दिल्लो देव आमकां तो आयकता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. तर आतां आमची भावार्थाची मागणी आमी बापाक उबारुया. बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान पवी सभे दिल्ले मिसांव सोलोनोरच्या आमच्या पाप सैबाक, सर बिस्पांक, याजकांक, धर्मिकांक तशें लायक मुखेल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरमून मागताव. बापा, आमची मागणी आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी तांकां आसो अधिकार निस्वार्थीपणी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांच्या तशें परिसराचे अभिवृद्धी खातीर वापरूंक आनी शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां कृपेन आनी उर्बेन भरमून मागताव. सर क्रिस्ती कुटुंबांनी सोम्याचो आदेश समजून आपले देखीवंत आनी जबाबदारी बरी जिविता वरवीं उतरान आनी करनेन सोम्याच्या मिसावाचे बळादीक साक्षी जावं तांकां तुजी कृपा लाभय म्हूण मागताव. सर भुरग्यांक तशें युवा जनांक आशिर्वादीत कर. तांणी सर्वांनी जानवायेन आनी देवबिरांतेन वाडून जेजू क्रिस्ताची मावल्या रुपीत कर बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी ससाय लाभय म्हूण मागताव. सर्गर प्रवेश जाल्लो जेजू आम्हा सर्वांच्या घरांनी काळजा मनांनी प्रवेश जावन आमकां सर्वांक कोवीड पिडे निमती निवारून सांबाळ. आमच्या सर वावराक प्रतिफळ लाभून आमकां जेजू गेल्ल्या कडेन सर्गाक पावोवंक दया कर म्हूण मागताव. आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत ह्या वेळार आमी मावूनपणी मागया. कणवळ्या बापा, ही जावन आसात आमची थोडी मागणी आनी आमच्या काळजान जायती मागणी आसात. विशेश करून आमी मागता ह्या संवसाराक कोरोना पिडेंतले राख आनी सांबाळ आनी ही पिडा आमचे तावन पयस कर म्हणून मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमयाचे नांवेन. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांतली महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुता जेजूचा सर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकन्नेचो योजना आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनांत तुका आमी कालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय. तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचे काळीज आनी मोर्न दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी या आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मोरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार सोडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सौर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. सर्वेस्वराचे नावे येता दाताचे. जय 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 सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. सर्गी तुकाचे. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशा पासूत हें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सौर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सुवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. संसाराचे पाप काढले, आमची काकूळ आमची काकूळ देवाचे शेळिये. संसाराचे पाप काढले, आमची काकूळ आमची काकूळ देवाचे शेळिये. संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तूं भोव पवीस सक्रामेंतान खरो साजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. सर वस्तू प्रासर हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां.
जिसू हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता. जिजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. জীবিতাসো সংসারাসো সোমি Jesu mozo Deivikan koso atmikan bagongso Ikatasro mozo Kereset keriwan keres jibitamce जीवन कोणतील आमच्या भरवशाचे मेरे ख्रिस्त रायाचे जेसू गोड्या बऱ्या ती तुझी वीट म्हाका जेसू ख्रिस्ता करया प्रार्थया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुजे महिमेक पावयले आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी वडून वर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू देवाचो एकलोच पूत आज सरकार सोडून गेलो आनी तुमकां सर्गींचे दार उक्तें केलें. तर आयच्या दाबाजीक दिसा जेजूस आनी आमचो बाप तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आपल्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत जेजू आपल्या आशिसांक दिश्टी पडलो तसोच जडती करूंक दिश्टी पडटलो तेन्ना ताका मानता तसली जावन तुमी ताका मेळ्ळो. जेजू बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सत म्हणटात. आपले बसावणे प्रमाणे संवसार सर पर्यंत तुमचे सांगाता तो आसा म्हूण तुमकां संतोष भोगू. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. जिणेच्या गोडीरे पैराच्या वेळारे वाऱ्या वादळांनी म्हाका सोम्या पावय सरकारी. जिणेच्या गोडीरे पैराच्या वेळारे वाऱ्या वादळांनी म्हाका सोम्या पावय सरकारी. दिसपट्ट्याची येच्या कांट्या कुंड्या मोद
Songkora Sariwa Usubandole Makta Makapole Tamoi Bowa Kursarum Galela Krista Somya Vorbi Avan Saratine Mokto Zodilai Bapu Zozalai Vorbe Ekere Jiniye Chadoniri Paida Chavelari Vaya Vadalari Makal Somya Avai Sarkari Jiniye Chadoniri Paida Chavelari Vaya Vadalari Makal Somya Avai Sarkari Sobe Alvar Mori Ashivadi बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.